इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. चॅप्टर 4. ताणें पितूलची एक वेदी उबारली. ताची लांबाय 20 हात, रुंदाय 20 हात, उंचाय 10 हात. तशीच ताणें कोडयलोल्या धातूची तांक केली. ती वाटकुली आसली. ती एका कांटार थावन दुसऱ्या कांटार पर्यान 20 हात आसली. तिची उंचाय 5 हात आसली. ती सरभोंवती मेजूंक 30 हात दोरी लागताली. कांटा सोंकला तांकेचे सरभोंवती बैलांच्या खुणांचो आटो दर एका हाताक 10 आसले. पाड्यांच्यो 2 वळी आसल्यो. तांक केल्ली त्या धातूच्यो त्यो आसल्यो. ती तांक 12 बैलांचेर दवरलेली आसली. 3 बैलांचें तोंड उत्तरे वाटेन आसलें, 3 बैलांचें तोंड अस्तंते वाटेन, 3 बैलांचें तोंड दखिणे वाटेन आनी 3 बैलांचें तोंड उदेंते वाटेन आसलें. बैलांची पाट भितरले वाटेन आसली. तांकीची दाटाय हाताचे रुंदायेंतली. तिचो कांट कोपाच्या कांटा सारको लिली फुलांनी कांटयलोलो. तातूंत 1,35,000 लिटर उदक जातालें. उलपायलोलीं बलिदानां भेटोवंक वापरतल्यो वस्तू धुवंक तांणी 10 कोलंबी कांटयल्यो. हांतल्यो 5 घराच्या उजव्या वाटेन घाल्यो आनी 5 दावे वाटेन. तांकींतलें उदक फकत याजकाच्यान धुवंक वापरूं येतालें. तांच्या आकारा प्रमाणें ताणें 10 भांगाराचीं वाटी स्थानां केलीं आनी तीं मंदिरांत दवरलीं. 5 उजवे वाटेन आनी 5 दावे वाटेन. ताणें 10 मेजांय केलीं आनी मंदिरांत दवरलीं. 5 उजवे वाटेन आनी 5 दावे वाटेन. ताणें 100 भांगाराचे कांशे केले. हे रोगताचो शिंवर मारूंक वापरताले. त्या भायर ताणें याजकांचें आंगण, व्हडलें आंगण आनी आंगणाचीं दारांय केलीं आनी तीं दारां पितूलान नेटयलीं. ताणें तांक दखिणीक फुडो करून उदेंतीचे शिमेचे उजवे वाटेन दवरली. हाचे शिवाय हुरामान आयदनां दवरले आनी तोस्तां केलीं. हे तरेन हुरामान सर्वेस्पराच्या घरा खातीर हें सगळें काम केलें. 2 खांबे, खांब्यांचे वयर 2 माती, खांब्यांचे वयर आसलेली माती धांपूंक 2 जाळी, दोनूय जाळ्यांचेर 400 दाळिमान, खांब्या वयर आशिल्लें मातें धांपूंक दर एका झाडाचेर दाळिमांच्यो 2 वळी आसल्यो. ताणें उंच बसका उबारल्यो आनी तांचेर तोस्तां बसयलीं. एक व्हडली तांक आनी ताचेर 12 बैल, आयदनां, दवले आनी कांटे. हीं सगळीं आयदनां हुरामान सोलोमोना पासत सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर चकचकीत पितूलचीं केलीं. सोलोमन राजान ह्यो सगळ्यो वस्तू जर्दनाच्या मोळार सुकोत आनी जेरेदाता हांचे मोदें आसलेल्या मातयेच्या मैदानार घाल्यो. सोलोमन राजान ह्यो वस्तू खूब प्रमाणान केल्यो आनी पितूलचें वजन करूंक मुश्कील आसलें. सोलोमन राजान सर्वेस्पराच्या घराक ह्यो सगळ्यो वस्तू केल्यो. भांगाराची वेदी आनी पवित्र उंडो दवरूंक मेजां, शुद्ध भांगाराचे दिवे आनी ताचीं स्थानां हे भासायलोल्या प्रमाणें भोव पवित्र स्थानां मुखार जोडूंक जाय आसले. तशेंच शुद्ध भांगाराचीं फळां, दिवल्यो आनी चिमटे, शुद्ध भांगाराच्यो कात्री, कांशे, कुलेरां आनी धुंपेलां, मंदिराचो दारवंटो, भोव पवित्र स्थानांचीं भितरलीं दारां आनी मंदिराच्या घराचीं दारां हीं सगळीं भांगाराचीं आसलीं. देवाचें उतर हें